देशात CAA लागू केल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याक परबी भेटयल्या। ह्या निर्णयाक लागून 70 वर्सां जे वाट पळयताले तशेंच पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानाच्यान आयिल्ल्या अल्पसंख्यांकांक न्याय मेळटलो म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी मुखार म्हळां। RDX ब्युरो रिपोर्ट। कालच्यान लागू केलो आणि आमी जेका म्हणटा की जे 70 वर्सां वाट पळयताले पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश हांगासल्यान आयिल्ले हिंदू आसतले, क्रिश्चन आसतले, सीख आसतले, त्याच बरोबर बौद्ध आसतले, हे थंयसरले मायनॉरिटी समाज जो आयलो 2014 पर्यंत आनी तांकां सिटीजनशीप मेळूंक ना। कितलेशाच वर्सांची तेंची आज म्हाका दिसता सिटीजनशीप मेळपाचो जो कायदो अमेंड केल्ल्या कारणान तांकां सिटीजनशीप मेळटा, हे खूब बरी गजाल आसा। आनंद व्यक्त करता आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे तांकां न्याय मेळ्ळो की तेंची कितलीशींच जनरेशनां म्हणजे भारत देशाची फाळणी जाल्या उपरांत ज्यो चुका जाल्ल्यो त्यो चुका परत एकदां आमी म्हणटा की तांकां सिटीजनशीप मेळ्ळ्या कारणान खरोखर तेंच्यांनी आनंद व्यक्त केला। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे हांव आभार व्यक्त करता। ह्या थंयसरल्या मायनॉरिटी समाजाक तेंच्यांनी न्याय दिवपाचें काम हें केलें, त्या बद्दल देशवासियांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन।